जे गव्हर्मेंट आमकां लोकांक प्रोत्साहीत करता की चडांत चड लोकांनी झाडां रोयची म्हणून आनी तेच्या लागून आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या थ्रू जी आमकां झाडां प्रोवायड केलेली आसा ती मागीर भितर फ्रूट बेरिंग झाडां आसा, बाकीची झाडां आसा जशी सुपारीची आसा, नाल्लाची आसा, काजवाची आसा, आंब्याची आसा, पायनएप्पल आसा, लायम आसा, अशी डिफरंट भाशेची झाडां आसात जी आमकां प्रोवायड केलेली आसा. आनी हांवें स्पेशल रिक्वेस्ट करून आमचे मुखेलमंत्रीक तशेंच आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टराक एक अरावंड 1,500 सद्या आमी झाडां घेतलेली आसा आनी 1,500 आमी लोकांक वॉर्ड वायज आख्ख्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीक हे वांटपाची तयारी केल्लेली आसा. एक खूब आनंद दिसता कित्याक आयज जे हिसपान गेली 2 वर्सां आमी झाडां जी आमी लोकांक दिल्लेली आसा, लोकांनी जी रोयलेली आसा आयज ती व्हडली जावपाक लागलेली आसा. आयज आमी 2 वर्सां पयलीं हांगा झाडां रोयलेली हायवेचेर, आयज ते झाडां आमी पळयता कितें व्हडली जावपाक लागलेली आसा. एक बरें दिसता कितें आमच्या हे एरियेन सड्याचेर जेका आमी पयलीं म्हणटाले कितें टोटल ड्राय एरिया आसलेली काय ना, आयज आमी कितें तरी ती ग्रिनरी पळयता सड्याचेर आनी म्हाजे कडेन जाता त्या प्रमाणे प्रयत्न झाडां चडांत चड लावपाची आनी प्रोटेक्ट करपाचो हो म्हाजो फर्स्ट ध्येय आसतलो. कित्याक झाडां लायली म्हणून जायना, जी झाडां आमची पयलींची आसा जी तेकाय प्रोटेक्ट करपाचो होवूय म्हाजो तितलोच इम्पॉर्टंट स्टेप आसतले. आनी आयज सगळ्यांक आमच्या मुर्मगांवच्या लोकांक इतले व्हड संख्येन हांगा उपस्थित रावली झाडां डिस्ट्रिब्युशनाक लागून सगळीं जाण येयला तेजे हांव सगळ्यांचे धन्यवाद करता. आयज हांव रिप्रेझेंट करता आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीची. म्हाजी जबाबदारी आसा ती आमची लोकांची, मुरगांवच्या लोकांची जबाबदारी. आयज जे मुरगांवच्या लोकांचे जे इश्यू आसा जे खंय तरी तांकां दिसता कोणेन तरी त्या इश्यूचेर उलोवंक जाय आनी तेच्या लागून हांवें खंय तरी फुडाकार घेवन हो विशय एसेंब्लीन मांडलेलो आसा. आनी हे आतांच न्हू, हांव 2022 फर्स्ट एसेंब्ली, सेकंड एसेंब्ली ही आमची थर्ड एसेंब्ली, सो तिनी म्हणजे हेजे मनसुनाची तिसरी एसेंब्ली, दोनूय एसेंब्लीकूय हांवें ते इश्यू मांडून आयज खंय तरी ते प्रोसेसान आसा. तुमी जशें म्हटलें 20 बेडेड हॉस्पिटल, आयज ते फर्स्ट टायम जेन्ना हांव एसेंब्लीक गेलो तेन्ना हांवें मांडलेलो आनी आयज तो रियलिटी जाल्लो आसा. आतां तो ऑलमोस्ट आमचे फावंडेशन स्टोन घालपाचे हे स्टेप उरलेले आसा. सो ही इश्यूज आसा ते हांवें करून घेतले आसा. जे आमचे रोड्स आयज म्हाका दिसता मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी एकूच अशी कॉन्स्टिट्युन्सी आसतली जंयसर एक कोणाची रोडाक लागून कंप्लेन आसपाना. कित्याक आयज जे रोड जे इंटरनल रोड आसूं बायणाच्या पोत्यान सड्याचेर ते हर्बर पर्यंत रोड जे आसा आमचे मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी ते सगळे हॉटमिक्स जाल्लेले आसा. ते इंटिरियर रोड्स म्हणजे घरांनी कडेन पर्यंत सुद्दां हांवें म्हाका हॉटमिक्सिंग व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. म्हाज्या हिसपान तरी ऑलमोस्ट 95% रोड्साचें काम आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी जाल्लेलें आनी हेजो श्रेय आमचे CMांक PWD मिनिस्टर श्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक वयता. त्याच प्रमाणे हे विशय जे हांव मांडटा जसं तुमी म्हाका विचारलें, म्हाका जर विचारलें हय अमोनिया टँकी नाका, कित्याक ही अमोनिया टँक म्हणटा ती एक सगळ्यांक डेंजरस एक टायम बॉम्ब कसो जो हांगा आसा आमकांय दिसता. बट काही कारणाक लागून आतांची न्हू ती केन्नासून थंयसर आसा. बट हांवें आयज तांकां अशें रिक्वेस्ट केलें जशें आमी IOC इंडियन ऑयल शिफ्ट केलें तशी अमोनिया टँकूय शिफ्ट केल्या जे बाबा नॉन पॉप्युलेटेड एरिया आसा थंयसर शिफ्ट करची म्हणून, लोकांक त्रासान घालपाची गरज ना म्हणून. त्या प्रमाणे पोल्युशनाचेर जावं बाकीचे आमचो फोटाचो इश्यू आतां घेवपाचो आसा. तो फोटाचो इश्यू एक इम्पॉर्टंट आसा कित्याक म्हाका तो रिस्टोरेशन करपाचो आसा फोटाचो, तेजेर म्हाजे इश्यूज आसतले. आमचे DPR स्कुलाचेर इश्यू आसा, आमचे फिशरमॅनाचे जे इश्यूज आसा तांकां जेटी दिवपाचे, ब्रेक वॉटर दिवपाचो, हो ऑलमोस्ट पळय हे जे डिमांड्स घालता आमी जे 0 आवर्साक उलयता कोणी अटेन्शन हाडटा हेजेर आमकां कितें आसा की फायल मूव करून आयज येदो व्हडलो फिशरमॅनाचो डिमांड आसलो ब्रेक वॉटराचो ऑलमोस्ट तो आतां इन पायपलायन आसा, ऑलमोस्ट तो क्लियर जावपाचे वाटेक आसा. आमकां एक CRZची एक NOC जाय ते जाले काय ते जातले. सो अशी जे प्रोजेक्ट आसा जे फाटल्यान लागून करून घेतलेले आतां नेक्स्ट हे 1 वर्सा भितर खंय तरी तेंचे फावंडेशन स्टोन ले जावन फुडलें काम जातलें. सो तेजे लागून जे विशय लोकांचे विशय आसा ते मांडपाचो हांव प्रयत्न करता. कित्याक जे लोक म्हाका येवन सांगता विशय बाबा हो आमचो विशय आसा हे इश्यूचेर मातशें उलय तूं, त्या विशयाचेर काल म्हाका एसेंब्लीन वयतना म्हाका एका फ्रेंडान फोन केलो संजय कुडपकरान, बाबा आपूण GMCन आसा ते मशीन चलना. तो सोमतो हांवें विशय मांडलो, मांडटा सोमते तेजे एक्शनूय जाली, ते मशिनूय स्टार्ट जाले थंयसर. सो असो हांव खंय तरी गव्हर्मेंटाकूय हें करता कित्याक गव्हर्मेंटूय तेजेर आमची दखल घेवन तेजेर
इम्प्रुवमेंट करपाचो आनी तें काम करून दिवपाचो प्रयत्न चालू आसा. हांव टोटल म्हाजी मेहनत करीत आसा. म्हाजो एकूच ध्येय आसा, म्हाका आयज आमदार म्हणून आमच्या मुरगांवच्या लोकांनी बसयलेलो आसा. सो म्हाका कोणाक जर हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणल्यार रिस्पॉन्सिबल आसा जाल्यार मुरगांवच्या लोकांक, म्हाका बाकीचे कोणानूय कितें म्हणल्यार म्हाका ना, म्हाका मुरगांवच्या लोकांक लागून आनी फुडें कितें आसा ते मुरगांवचे लोकूच जे म्हाजें काम आसा, जे म्हाजो लोकां कडेन टच आसा, हेजेरूच लोक फुडें डिसायड करपाचें कितें करपाचें तें. आनी तेज्या लागून म्हाका पूर्ण विश्वास आसा मुरगांवचे, कित्याक हांव आयज मुरगांवच्या लोकांचे इश्यूज कितें आसा ते हांव जाणा आनी हांव ते प्रयत्न करता कितें तें करपाक. मेन आमचो रिटर्निंग हॉल हो सगळ्यांक मेजर इश्यू आसा आनी म्हाका इतली गॅरंटी आसा कितें हे थोड्या तेंपा भितर हांव हे रिटेनिंग हॉल जे जाय पळय ते सगळे कडेन कंप्लीट करून दितलो. 8 रिटेनिंग हॉल ऑलरेडी डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे काल हांव जे उलयलां 8 प्रोजेक्ट आसा ते म्हाका ऑन प्रायोरिटी करून दिता म्हणून सीएमान आनी आमच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टरान एश्युरन्स दिलेली. सर तुमी मोठं पेंडींग लाडली लक्ष्मी गृह आधार हे मेजर इश्यू जे आमचे सगळे भयणींक आवयक हांकां लागता, कित्याक ते सगळे गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा. बट आयज कितलेशे आमी पळयता इश्यूज जी लाडली लक्ष्मी पेंडींग आसा, गेली 5 वर्सां जाली तेंची पेंडींग आसा फंड्साक लागून. हांव ना म्हणलें फंड्साक लागून पेंडींग आसा, थोड्यांची गृह आधार पेंडींग आसा पेपर वर्काक लागून. बट आयज खुबशी जी एप्लिकेशन आसा ती कमिटीक तेंच्यांनी मार्क करता. जेन्ना कमिटीक मार्क करता तेन्ना ती थंयसर पेंडींग उरता. सो ती आमी सांगला ऑन प्रायोरिटी. म्हाजी जी 200 केसी आसा 187 फ्रॉम मुर्मगांव, म्हाका एश्युरन्स दिलेलो आसा मिनिस्टरान विश्वजीत राणेन, कित्याक बेगीनच्या बेगीन आपूण तेंची कमिटीची मिटींग आपूण तुजी मुरगांवची सगल्यो केसी